नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एकदा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जे गोंयांत जाता आणि गोंय म्हटल्या उपरांत गोंयची जी चित्रपट आसा गोंयचे चित्रपट जेन्ना एक मोठ्या पड्ड्यार वयता तेन्ना एक गोंयकार म्हणून सगळ्यांकूच अभिमान भोगता आणि आयज अशेंच एक फिल्म म्हणजे सावट नांवाचें फिल्म आसा त्या एक व्हडल्या पड्ड्यार दाखयला आणि ताचे जे मेन डायरेक्टर को डायरेक्टर रायटर ते आमच्या वांगडा आसा आणि तांच्या वांगडा तांच्या कडल्यान जाणून घेवया तांचो एक्सपिरियन्स कसो जालो एज अ गोवन फिल्म जेन्ना व्हडल्या पड्ड्यार येयली। सर तुमकां पयलीं म्हटल्यार येवकार आमच्या प्रोग्रामान आणि इफीत येवकार गोंयांत तर तुमी आसात आणि कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो सर आयज तुमचे जे फिल्म आसात चित्रपट आसात जे मोठ्या पड्ड्यार इफी सारक्या फेस्टिवलाक जेन्ना स्क्रिनींग जाता तेन्ना ऑफकोर्स इट्स अ व्हेरी गुड फील म्हणजे एक फील गुड म्हणटा तसो फॅक्टर आसा एक्सायटमेंटूय आसा की इतली वर्सां ही इफी आमी भायरसून पळयताले पयसून पळयताले पण आयज आमचे स्वताचे फिल्म इंडियन पॅनोरमा ह्या बॅनरा ह्या टायटला अंडर आमचे सिलेक्ट जालें। खूब बरें दिसता बिईंग अ गोवन गोंयकार जावन कारण कित्याक गोंयांत जरी फिल्माचो कल्चर नासलो तरी तो गेली कांयशीं वर्सां खुबश्या डायरेक्टरांनी आनी रायटरांनी एक्टरांनी प्रूव केला की गोंयांत सुद्दां गोंय सुद्दां कमी ना आणि आयज जेन्ना आमचें फिल्म थंय सिलेक्ट जाला तेन्ना आनीकूय खूब बरें दिसता की कारण कित्याक की येदो व्हडलो इफ्फी गोंयांत जाता इंटरनॅशनल लोक हांगासर येतात इंटरनॅशनल फिल्मां हांगा येतात आनी आमच्या मातयेचे जेन्ना फिल्म आमच्या घरांतले आमच्या भाशेचे जेन्ना फिल्म थंय सादर जाता जाल्यार ही फक्त आमकांच न्ही आमच्या टिमीकूच न्हू तर सगळ्या गोंयकारांक अभिमानाची गजाल आसा। म्हाका एक प्रश्न पडटा सादो प्रश्न आसा माथावो सगळेच दिता ह्या फिल्माचो माथावो सावटूच कित्याक हांव सराक विचारतलो। सावट हो कोंकणी टर्म आसा बट हेजो एक्चुअल मिनींग इज ग्रे स्केल ग्लूमी। आमी ह्या फूल फिल्मान वी आर नॉट टेकिंग सायड ऑफ एनी कॅरेक्टर्स। द फिल्म इज अबाउट 4 कॅरेक्टर्स इट्स अ ब्लॅक एंड व्हाईट फिल्म and how these characters react to situations, hierarchy, societal issues, and the film is only about that. It's not a plot centric film. So सावटचो meaning grayscale it enhances the whole narrative when you hear. So त्या खातीर आमी विचार केलो की फिल्माचें नांव सावट दवरया। आणि फिल्म जेन्ना एखादो जेन्ना डायरेक्टर म्हणा वा ते जे फूल कास्ट आसा जेन्ना प्रत्यक्ष फिल्मांक काम करतात तेन्ना खुबशे अशे डिफिकल्टी फेस जाता वा कामान मजा येता केन्ना केन्ना तुमच्या जेन्ना तुमी चित्रपट फिल्म करताले वा डायरेक्शन जेन्ना स्वता चालू आशिल्ले काम चालू आशिल्ले तेन्ना कितें अनुभव आशिल्लो? एक्चुली आमच्यो चॅलेंजीस आसल्यो त्यो प्रोडक्शनाच्या टायमार चड नासल्यो पूण प्री प्रोडक्शनाक चड आसल्यो कारण कित्याक आमकां झिरोंतल्यान सगळें करपाचें आसलें। ऑल्दो ही जी स्क्रिप्ट आसा ती 5 वर्सां पयलीं हांवें म्हज्या तकलेन आयिल्ली आनी हांवें तो एक प्लॉट ताजो बरोवन दवरलेलो एक ड्राफ्ट ताजो बरोवन दवरलेलो पण त्या ड्राफ्टांतल्यान ती आयचो जो सावट जो ज्या तरेन पड्ड्याचेर तुमकां दिश्टी पडला थंय मेरेन हाडपाक चॅलेंजीस मेन आसली ती आमकां फिल्म लँग्वेज जी आसा जी मुविजाची लँग्वेज आसा त्या लँग्वेजान आमी ते कितले बरे तरेन म्हणजे इंडियन पॅनोरमाक जर आमी हाडटले ते जाल्यार ताका जी क्वॉलिटी लागता ज्या तरेची भाशा लागता ती भाशा आमकां पयलीं ती कळपाक जाय आमी पयलीं ती आमकां ती समजून घेवपाक जाय आनी ती मांडटा आसतना त्याच भाशेंतल्यान म्हणजे फिल्मी भाशेंतल्यान कितपत आमी बरी मांडूंक शकतले ही आमच्या खातीर सगळ्यांत पयली चॅलेंज आसली। म्हणून आमी जवळ जवळ ह्या स्क्रिप्टीचे जवळ जवळ एक तर म्हणजे 45 दीस जवळ जवळ 30-35 दीस आमी ह्या स्क्रिप्टीचेर काम केलें प्री प्रोडक्शनाचेर काम केलें आनी सगळ्यांत व्हडलो हें आसलो की आमकां लँग्वेज जी आसा जी जरी कोंकणी आसली तरी आमी ती लोकां मेरेन कशी पावयतले कारण कित्याक फिल्माची लँग्वेज ही नॉर्मल उलोवच्या भाशा पेक्षा वेगळी आसा ती विज्युअल्साची भाशा आसा सो ती कितली बरी जातली कितली इफेक्टीव जातली आनी लोकांक ती कितली आवडटली ह्यो आमकां खरें तर चॅलेंजीस आसल्यो। सर तुमकां कितें तर चॅलेंजीस खूब आसल्यो बट वेन वी थॉट की बाबा फिल्म करूंक जाय बट आमचें एक विजन क्लियर आसलें वी वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म फॉर इंडियन पॅनोरमा। जर आमी 30 दीस प्री प्रोडक्शनाक घेतले बट फूल फिल्म आमी 3 दिसान केला कंप्लीट 50 hours विदाउट स्लीप अँड इट ऑल सगळ्या टिमीचे एफर्ट सो क्रेडीट सगळ्या टिमीन की बाबा 2 दीस विदाउट जॅम विदाउट शावर काम करप अँड देन फिनिशिंग इट अप इन 32 minute फिल्म इन 3 days दॅट वॉज अ ह्यूज थिंग। एखादे गोंयकाराचे फिल्म जेन्ना येद्या व्हडल्या महोत्सवांत प्रिमियम जाता तेन्ना येदो मोठ्या पड्ड्यार दिसता तेन्ना ती गोंयकाराची एज अ डायरेक्टर म्हणा वा एज अ एक्टर म्हणा वा त्या फिल्माचो क्रू म्हणून तुमकां कितें खोस भोगता आनी तुमी फुडाराक जे फिल्म करतले वा जे नवे भुरगे भायर सरतले फिल्माच्या मळार तांकां कितें सांगूंक सोदता? खूब व्हडली गजाल ही एक्चुली म्हज्या खातीर एज अ रायटर म्हणून कारण कित्याक इंडियन पॅनोरमा इज नॉट अ स्मॉल प्लॅटफॉर्म इज अ व्हेरी बीग प्लॅटफॉर्म
जवळ 260 ते 270 ऑल ओवर वर्ल्डांतल्यान फिल्मां आय मीन इंडियेंतल्यान फिल्मां येयली आनी तातूंतल्यान 20 फिल्मां सिलेक्ट करता. सो त्या 20 भितर आमचे जेन्ना फिल्म सिलेक्ट जालें आनी जेन्ना ही गजाल म्हाका कळ्ळी आनी यू फेल्ट म्हाका खूब उमेद भोगली. पण त्याच प्रमाणे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डराचेर येता, कारण कित्याक आतां हेज्या उपरांत हेज्या सकयल वचूंक शकना की आतां जे फुडें करतलो ते हाज्या फक्त वयरूच वयचें पडटलें, हाज्या परस चड बऱ्या क्वॉलिटीचें करचें पडटलें. आनी तें बी जेन्ना तूं लिमिटेड रिसोर्सान करता, तातूंतले फक्त तुज्या कडेन आसता ते एक एक्टर आनी तुजी स्वताची नॉलेज, बाकीच्यो टॅक्निकल गजाली गोंयांत मेळप व्हेरी डिफिकल्ट आसता. जश्यो व्हडले फिल्म लोक वापरतात तसल्यो गजाली आमचे कडेन जरी आसल्यो तरी त्यो परवडपा सारक्यो नासल्या कारणान फक्त एक्टर आनी बरी स्क्रिप्ट घेवन ती काणी बरे तरेन पावप हें जेन्ना काम तुजें पुर्ण तरेन बरें जाता तेन्ना आतां रायट नाव आय एम फिलींग व्हेरी रिस्पॉन्सिबल की आतां म्हाका हाज्या फुडें वयचें पडटलें. आनी म्हाका हेंय जाणवलां की कमीत कमी टॅक्नोलॉजी घेवन तें जावं येता. सो आतां तें म्हाका व्हडलेंसो डिफिकल्ट दिसना. सो माय लुकआउट इज म्हणजे फुडलें लुकआउट अशें आसा की हाज्या परस बरें आनी इंटरनॅशनल लेवलीचेर फिल्म कॅटेगरीन येवपी प्रॉडक्ट ह्याच्या फुडें करपाची अशी उमेद म्हाका आयज जाल्ली आसा. आनी आय एम व्हेरी एक्सायटेड, आय एम लुकींग फॉरवर्ड. कारण कित्याक आमचे कडेन बाकीच्यो जायत्यो सगळ्यो गजाली आसा, लोकेशन्स आसा, एक्टर्स आसा आनी स्वताची काबिलियत आसा. ओन्ली रिमेनींग पार्ट जो आसा फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसाच म्हणा, टॅक्निकल गजाली आसाच म्हणा, त्यो म्हाका दिसता की हें सगळें पयल्या उपरांत कोण ना कोण तरी फुडें येवन तेय बी सॉर्ट आवट जातल्यो. नवीन स्क्रिप्ट तुमच्या तकलेन आता तयार आसा काय अजून रुचपाची हाबी घालपाची आसा आनी ती मागीर मोठें झाड जावपाचें? हय, कशें आसा की रायटरा खातीर जसो कितें म्हणटा बागायत जशी आसता पयली तसून ते एक एट अ टायम लागप आनी एट अ टायम कापणी जायना. सो म्हाजे ऑलरेडी बी घातलेली आसा, थोडी ल्हानशी झाडां जाल्ली आसा, थोडे व्हडले रूख जाल्ले आसा. फक्त आतां तांकां जेन्ना टीम जेन्ना वांगडा येतली किंवा कोण तरी प्रोड्युसर मेळटलो आनी तेन्ना ताका तेणी ते बाबा हें म्हाका झाड आवडटलें अशें म्हणून सांगतलो तेन्ना तें उमटून काडूं येता. आतां दुसऱ्यो बियो घालून ऑलरेडी दवरलेल्यो आसा किंवा आतां रायटर असल्या कारणान तकलेन वेगवेगळे आतां सुद्दां उलयता म्हज्या तकलेन थॉट्स येवपाक लागला की वॉट कॅन बी द पॉसिबिलिटी, वाय नॉट अशे तरेचे इंटरव्यूचेर एक फिल्म करचें म्हणून. सो तो किडो जो आसा तो रायटराचो किडो म्हण किंवा डिरेक्शनाचो किडो म्हणा तो चालूच आसता, तो ते न्हिदपाचो ना आनी तशी नवी बी रुजत घालप चालूच आसता. नक्की सर, आमी पळोवपाक सोदतले जेन्ना तुमी अशें जी बी आयज रुजत घातला ते फुलून व्हडलें झाड जावं आनी ताची फळां गोड आसूं. खरेंच परत एकदां तुमकां सर देव बरें करूं, तुमकांय सर देव बरें करूं आमच्या प्रोग्रामान येयले म्हणून. आनी एन्जॉय द इफी एंड तुमचे फिल्म परत एकदां तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर द फिल्म. थँक्यू सर. थँक्यू.